आजची गेम तुका कशी लागली? आजची गेम मातशें ग्रावंड मातशें फिटनसाचो तो चड आसता सो लांबू हा ग्रावंड क्लियर कसो आसा चड आनी आजची गेम आमकां बरें खेळ्ळे. तेमची गेम जाताली फर्स्ट हाफ आमची गेम जाताली दोनी टिमी बरें खेळ्ळा. पयल्या हाफ टायमाक तुमकां बरे चान्स चुकले अशें कितें घडलें? हय चान्स चुकले पूण आतां चान्स चुकले ते आमी कमबॅक करूंक जाय. फायनलाक पावले आमी आनी बरें करून कॉन्फिडन्सान फायनलाक खेळोंक जाय. फाल्यां दुसरें सेमी फायनल आसा नावेली आनी दवर्ली. तांचे मदें तुमी जिखपाक शकतात तांचे लागीं फायनलाक? हय जिखपाक शकतात. आतां आमी सगळे प्लेयर 11 प्लेयर आमी युनायटेड खेळ्ळे, उलोवन खेळ्ळे, एकामेकांक समजून खेळ्ळे आनी सपोर्ट केले जाल्यार जिखपाक शकतात 100%. तुजे फ्युचर प्लॅन्स कितें आसा? म्हणजे फ्युचर प्लॅन्स आतां हांवें फुटबॉल पयले आय लिगा खेळ्ळा, प्रोफेशनल खेळ्ळा, बऱ्या गेमी खेळ्ळा कॅम्पोसीचेर. आतां प्लॅन्स भुरग्याक दुसऱ्या भुरग्याक सपोर्ट करून तेंकां उंच काडपाचे. ओके, थँक्यू. पहिले सेमी फायनल आणि सेमी फायनल खेळले मायना कुर्तोरी आणि बेतालबाती स्पोर्टिंग क्लब आणि दोन्ही टिमी आता कोण जिंकले ते फायनल वयतले. फायनल जातले 13 तारखेक. हो टुर्नामेंट आमकां ऑर्गनायज करपाक आमकां हेल्प केला बापसाची लालिमा ताणें दोन्ही प्रायज दिले विनोद आनी रानुदा. आणि आज गेम एकदम बरी खेळ्ळ्या आणि डिसिप्लीन ओके कार्ड बी शोट पडना दोन्ही टीम बरी खेळ्ळ्या. आणि फाल्यां गेम आहा आनी दुसऱ्या सेमी फायनल आणि फाल्यां खेळटात आमगे चॅम्पियन स्पोर्टिंग क्लब दावोली आणि नावेली स्पोर्टिंग क्लब फाल्यां दुसऱ्या सेमी फायनल. आणि आज हांगासर जायतो लोक आसता तर आसूं घेर आसले टिरी आसली मिडियाची तेका मातशें लोक रेडी येयला आणि बरें जालो बरो लोक आसा आनी लोकांक गेम लायक जाता इतलें म्हण हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी ते कोण हावसी बी काडटा तेकाय बी हांव देव बरें करता. ऑर्गनायझर कोण? ऑर्गनायझर दंड पयस कप बेनवली. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.